नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. मोदी सरकाराचें इतिहासीक पावल. आयपीसी सीआरपीसी एव्हिडन्स एक्ट आतां पुराय नवें. ब्रिटीश तेंपावेले कायदे नव्यान करूंक घरमंत्री अमित शहाची संसदेत 3 बिलां. आयपीसी सीआरपीसी आनी एव्हिडन्स एक्ट बदलून भारतीय न्याय संहिता, नागरीक सुरक्षा संहिता आनी साक्ष बिल. देशद्रोह कायद्यांत बदल. मॉब लिंचिंग, अल्पवयीनाचेर बलात्काराक फाशी. माननीय अध्यक्ष जी, आज का ऐतिहासिक दिवस है. जब मैं ये 3 विधेयक लेकर आया हूं, उस वक्त आजादी के अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है और आजादी के अमृत काल की शुरुआत होने का समय है. माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे. माननीय अध्यक्ष जी, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है. इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तापित होगा. महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं. शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए. गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है. 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान. मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है. मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए. बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है, 7 से 10 साल किया गया है. हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे, उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएगी. राजद्रोह को रिपील किया है. दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने. इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्यों ने दिया है. काल संसदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 2 वरां 13 मिनटां भाशण ठोकलें. मात फक्त 2 मिनटां मणिपुराचेर उलयलो. काँग्रेसीचो राहुल गांधी मिडिया मुखार. मणिपूर फुटला, घरां जाळटात, बलात्कार जातात. मिलिटरी घाल्यार प्रस्न 2 दिसांत मिटूं येता. मात प्रधानमंत्री संसदेत हांसता, थोमणे मारता, जोक मारता, घोषणाबाजी जाता. प्रधानमंत्र्याक खंय मणिपूर जळिल्लोच जाय. कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया. उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की. मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है. और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे. ये उनको शोभा नहीं देता है. हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, यह विषय है. A state has been decimated, it has been destroyed, it does not exist anymore. And it has happened because of the politics of the BJP. Divide and rule and burn. That is why in my speech I said, Bharat Mata has been murdered
because the Prime Minister does not understand what he actually is. He is our representative. He is my representative. He is all our representative. And watching the Prime Minister spend 2 hours talking about the Congress, talking about the opposition, making ridiculous remarks about the name, this really does not do justice to an Indian Prime Minister. मायनिंग लीज वाठारांत देवळां आदींसावन आशिल्लीं घरां देवळां लिजा भितर आसा तीं वच्चिनात. मायन संचालक सुरेश शानबाग उलयलो. लीज वाठारांतलीं घरां भायर काडात. पर्यावरणीय परिणाम मुल्यांकन रिपोर्ट लोकांक समजावन सांगात. मागीर मायनिंग क्लियर करात म्हणून जनसुनावणीक लोकांचो आवाज. दिवचलच्या ब्लॉक 1चे शुक्रारच्या जनसुनावणीक बोवाळ. मायनिंग लीज वाठारांत येवपी घरां देवळां हाच्या पयलीं आशिल्लीं. तांकां आतां कितें करचें नात म्हूण खाण खात्याचो संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. देवळां वयता म्हूण कांय लोक अर्दवट म्हायती दितात. कितेंय प्रॉब्लेम आसल्यार पंचायतीन थाराव घेवन खात्याक धाडपाक जाता. व्हिडिओन लोकांक सांगला की ते अर्धसत्य आसा. अर्धसत्य म्हणून सांगला हाफ ट्रूथ म्हणून सांगतात. फर्स्ट क्वेश्चन हें आसा की ते लहराई देवळ देवीचे ते गोंयचें शक्तीपीठ आसा ते देवस्थान लिजाचे भितर आसा वय आसा. ते आज नाही आसा. ते लीज केन्नातून स्टार्ट जाला 50 वर्सां पयलींतून केन्नातून ते स्टार्ट जाला. तेतून ते लिजा भितर आसा. आसले तशेंच देवूळ तशेंच उरतले. हाजे पयलीं कशें देवळ आशिल्लें तशेंच उरतालें देवळ. ओके. हाका कितें करूं शकता. लोकांक अशें दिसता की हे लोकांक कितें करूं शकता. हे एकच देवळ न्हय. दुसरे लिजांत बी थोडे घरां आसा. थोडे प्लेसान गांवांची घरां आसा. अशें आसा म्हणटना आमी एज इज वेरीज बेजीसार गेला. असले कितें केसीस आसा ते विलेज पंचायत ते डायरेक्टरेटाक ते तांचे रिजोल्युशन पास करून सांगतले की ना हे घरा हे स्ट्रक्चर अशें आसा ते लिजाचे भायर काडचे म्हणून सांगून. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिवचलच्या ब्लॉक 1ची जनसुनावणी घेतली. सरकारान पयलीं लोकांक पर्यावरणीय परिणाम मुल्यांकन रिपोर्ट समजावचो. लीज वाठारांत येवपी घरां भायर काडल्या उपरांत मान्यताय दिवची म्हूण लोक मागतात. बेगीनच्या बेगीन जी आमची 200 घरां लिजान आसा देवळां ती लिजानसून वगळल्या शिवाय वीसी दिवची न्हू वा आमकां ठाव वगत आसतलो. Yes. Of the EIA group. Of the EIA group. Yeah. Is the consultant here? Yeah. Consultant is here. They were supposed to be here in public hearing. So this is the public hearing. They were supposed to be here. Because see, your notice for public hearing very clearly mentioned that you can also ask questions. Now I have to ask questions. Where are the expert member here now? Who is the expert member? Who are going to solve our queries? My first question. पहिलो question असा तो kindly explain us what is that greenfield mining project. Mines department already letter केली की तुम्ही प्रत्यक्ष येऊन इन्स्पेक्शन करते आणि त्यांच्यानी पहिली जे मायनिंग केला त्यांच्यानी किती पाड घातल्या ती कधी पळया आणि मागीर तुम्ही जाय तशी त्यांना परमिशन द्या ऑप्शन करा किती घ्या. EIA report, whichever company has done this, they got the approval to my village, they got the took our consent about this particular thing. The actual picture shown on this is completely different as compared to the ground reality. Secondly, I want to say there might be few people who are supporting this mining activity, but just look at their current scenario. They are into the employment. So conflict of interest is always there when you support this. It has to be free and fair. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आणि सिद्धार्थ कांबळी. जीएमसीत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाक ST, SC आनी OBCक रिझर्वेशन दिवपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णयाक सध्या 5वो वावटो. कांय कोर्टांनी केस एडमीट करून घेतली. सुनावणी सप्टेंबरांत दवरल्या. मात अंदू वर्सां भितर सरकारान थारायल्या प्रमाणूच जीएमसीच्या PG कोर्साची एडमिशनां जातलीं. निकालाचो अंदूचे एडमिशनाचेर परिणाम जावचो ना. See, the High Court has passed an order today refusing to grant stay on the reservation. However, the High Court has admitted the petition and kept the matter for hearing in the month of September. So as far as the admission process is concerned, the admission process will be completed based on the reservations which are provided by the state government. So as far as this year is concerned, the reservation will continue. There is no stay by the High Court. That is the situation.
And High Court has even not said that these admissions will be subject matter of the petition. No, nothing of that sort. So I think this year the reservations will go through, and admission will be based on the reservation as provided by the government, that is to an extent of 41% at PG level in GMC. 41% seats of the postgraduate seats which are available for state quota will go to the reserved category, and 59% will be for general category. गोवा डेअरीच्या उसगांवच्या कॅटल फीड प्रकल्पाचे मॉलेसीस साठोवपाचे टाकयेक गळती लागिल्ल्यान 1 टन मॉलेसीस व्हांवलें. वाल्व लिकेज जाल्ल्यान घडणूक. म्हायती मेळटनाच अधिकारी सुवातेर पावले. गोवा डेअरीक खंय बरोच लॉस. टाकयेचे वाल्व पोरणे. बदलपाची गरज म्हूण सुत्रां सांगतात. हे आदीं अश्यो गजाली घडल्यात. सध्या 200 टन मॉलेसीस स्टोर्ड आसा. वाल क्रॅक जालो. हांगा वाल क्रॅक जालो. होतोच. हय. वाल असं मातसो क्रॅक आयलो ताका आनी लीक जावपाक लागले. कितल्या लेवल आहा सध्या? हा? लेवल कितले आहा? लेवल इतले आहा 2 मीटर. कमी जालें कितें? कमी जालें? ना ना कमी तशी जावना. सादारण मायनर सामकें. जो कॅटल फीड प्लांट आसा जो आमगेल्या गोवा डेअरीचो, आनी हांगा जे मॉलिसीस आसता स्टोर केल्ले जवळ जवळ 3 टँक्स आहा. लास्ट वर्सा अशेंच जालें की एक वाल ब्रेकडावन जाल्लो आनी ती सगळी मॉलिसीस आहा ती जवळ जवळ कितलीशीच मॉलिसीस पिड्यार जाल्ली. तशेंच काल रातीच्यान एक टँकाचो तसोच वाल लिकेज जावन जवळ जवळ 500 ते 1 टन सुमार मॉलिसीस लिकेज जाल्ली आसा. म्हाका दिसता हांगसर कोण ते इन्चार्ज आहा त्यांनी सकाळीं येवन पळयलें इन्फॉर्म केल्या उपरांत, आनी रोखडीच ती कितें लिकेज आहा ती दुरुस्त केल्ली आसा. पण जे वाल आसा हे खूब पयलींचे वाल आसा आनी म्हाका दिसता हे वाल खंय तरी रिप्लेस करपाची गरज आसा. आनी सद्या 200 टन जी मॉलिसीस आहा ती तेंचे कडेन सद्या टँकान आसा सद्या, आनी सद्या लिकेज टोटली तेंच्यांनी जी लिकेज जाताली ती सगळी बंद केल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंया भायल्यान येवपी दुदाची क्वॉलिटी तितली बरी आसना. गोंयकारांक दुदाच्या धंद्यात प्रोत्साहन दिवंक जाय म्हणून मंत्री माविन उलयला. दुदाचेर प्रक्रिया करून वेगवेगळे पदार्थ करून व्हॅल्यू एडिशन केल्यार चड जोडू येता. सरकार आदार करूंक तयार. मंत्री माविन कोल्ड चेन कॉन्फरन्साक उलयलो. मुरगांवां एमपीएत इम्पोर्ट एक्सपोर्टाक खंय एमपीएत सारक्यो सुविधा ना. MPA as they call, first it was MPT. They are found wanting for not even having those proper cranes in place where you can get the containers on and off the ship. So what type of logistics? We need to correct all this. We need to actually look at it very carefully. Milk, it comes from other states. Sometimes it is not the genuine milk, what people tell me, and it's a fact I'm telling you. Why we can't encourage our people to go on a larger scale to produce milk here and then have value addition, produce milk products which the world needs. This is what logistics is all about. This is what is building the logistics and further helping to store it in appropriate place with the cold chain, with the warehousing, etc., etc. दाबोळी विमानतळ बंद पडटलो म्हणून विरोधक अफवा पातळयतात. तांचेर विस्वास दवरूं नाकात. येरादारी मंत्री माविनाचो उलो. आज दाबोळी विमानतळार दादल्यांच्या विसवघराचें उक्तावण केलें. त्या वेळार तो उलयतालो. तो म्हणटा 2 एअरलायन कंपन्यो मोपा शिफ्ट जाल्यो म्हणून कांयच फरक पडना. दाबोळी खंय कसो बंद पडचो ना. पयले सुवातेर हांव उनुनीत बोलपी दिता आमचे डायरेक्टर धनंजय राव तेजे इंजिनियरींग सेक्शनाक कितें ना कितें बदलाव आनी बरेपण कितें तरी दाबोलीम एअरपोर्टाक हाडीत आसा. आमी दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी खरें इंटरनॅशनल क्लास आतां तुमी पळयला. बाथरूम्स इन्क्लुडींग टॉयलेट्स ऑफ व्हेरी हाय स्टँडर्ड. हे कितें दाखयता की सुविधा जी पॅसेंजरांक जाय ते तांकां करून दिता. आनी तुमी पळयला आतां सद्या काम चलता ओल्ड विंगाचें. That will become afterwards domestic side. This will become international side. They are getting prepared for the future. आणि हे हांव कित्याक खास करून सांगता, बेश्टी अफवा उडयता की दाबोलीम एअरपोर्ट क्लोज जातलो. एक जाणा जावा तो तुमकां सांगतलो एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जरी एअरपोर्ट आहा जाल्यार हो आमचो दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा. आनी तेजे फुटफॉल कांय कमी जावना.
एक 2 एअरलायन्स मोपाक गेले म्हूण तेजेत ते काय बदल जायना. तेही आमी मान्य मुखेलमंत्र्या वांगडा आमी वचून सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर प्लस प्रायम मिनिस्टर मेळपा आसा की हे दोन्ही एअरपोर्ट सदांच कायमचे जे कॅबिनेट डिसिजन आसले सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन ते भाशेन ते उरपा जाय म्हणून. म्हाका तरी मातशें पूण दुबाव ना. आता कितें मातशें एडजस्टमेंट, एक फ्लायट एक एअरलायन थिंगा वयतली दुसरी हिंगा येतली अशें हें जायत आसतलें. This Goa Dabolim is being connected to Kalaburgi in Gulbarga, that is in Karnataka, and presently we don't have Nagpur flight that is being connected now. As I said, this building is in progress. It is expected to be completed by next May or June. So once that is completed, this area we will make it as international security hold area, and that international security hold area plus the expanded area will be put as a domestic security hold area. So then domestic will be able to handle more number of flights, and this end once the international flights are coming this area, now we will be able to give more connections during the peak hour also. विरोधक एकठांयना विजयान विरोधकांचो कथीत एकवट एक्सपोज केलो. 18 दिसांत सरकाराची 18 स्कॅमां भायर काडलीं. फुडें काडटले म्हणून विजय उलयलो. गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय दर बुधवारा पणजे पक्षाच्या हेडक्वॉर्टर्सांत लोकांची गाराणी आयकूंक बसतलो. बेबद्या ड्रायव्हरांक धरूंक बार्रा भायर सिव्हील ड्रेसान पुलिसांनी नजर दवरपाचें पावल खंय सारकें. आमी तुमकां ऑफिस बेररांचीं नांवां सांगल्या. आमचो असो हें आहा की आमी साश्टीचीच पार्टी न्ही, ताजे खातीर हांवूय एक दीस हांगा बुधवारा सकाळीं 10 वरांचेर सदांच बुधवारा सकाळीं 10 वरांचेर पणजे हांगा लोकांक मेळटलो. हे पयले बुधवारच्यान आमी सुरवात करतात 16 तारखेर. आय एम कम्प्लिटली सॅटिस्फायड दॅट they have vindicated my stand. The report vindicates my stand. What does the report say? The report, no, the corrosion is just CMान काढला एक उतर आनी वाचला. ताजे फुडें पळय की तें काम ताणें केल्लें आनी तें काम केल्लें काम पडलें. तारी कोंकणी मर्जी, इंग्लीश उलोवपाची गरज ना. हे इंग्लीश उलयता लोकांक घुसपोवंक दिसता कसली इंग्लीश, ती इंग्लिशूय सारकी उलयना. युनायटेड ऑपोजिशन गोंयांत ना. हो म्हजो स्टेटमेंट. There is no united opposition in Goa. What was in the assembly? It was not united. It was you alone? No, it was opposition, but it was not united. What type of an opposition? Why be blind to a situation which you can see? तू सांग म्हाका बीजेपीचो सरकार कसो आयलो आनी कित्या खातीर आयलो? सोरो जर तूं पितलो जाल्यार एक कोण पिना ताका चलोवपाक तुवें घेवन वचपाक जाय. आतां पुलीस डायरेक्टली 12 वचून जर धरूंक लागले लोकांक जाल्यार तें चूक आसतलें. तें हॅरेसमेंट जातलो. चलयतना पुलिसांनी धरप हें सारकें आनी तें गरजेचें. म्हाका दिसता थंय इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. वी हॅव टू कोऑपरेट विथ द पुलीस ऑफिसर्स. आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट सोरो पिवन चलोवप मातसो एकूच पेग मारिल्लो तशें जायना. कित्याक स्पिकरान हो सिस्टम हाडलो म्हणून. स्पिकरान हो सिस्टम हाडून गोंयांत ऑपोजिशनूय आसा आनी असेंब्ली जिती आसा हें ताणें दाखोवन दिली. आय थिंक वी आर वन ऑफ द बेस्ट फंक्शनिंग assemblies. Although of late we have reduced the timings. These subject कमी झाले. हे सोडून democracy जिती हा. I appreciated the speaker. That's why I went for his dinner. I told him first time I have ever come for a government dinner. गोंय सरकाराच्या जनता दरबाराक लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद. 14 तारखेर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दुसरो जनता दरबार भरता. दक्षिण गोंयांत केप्यां पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी उत्तर गोंयांत म्हापशां उद्देग मंत्री माविन गुदीन जनता दरबाराक आसतलो. लोकांचे कितें प्रश्न आहा हे सरकारा कडेन पावतले जाल्यार तेज्या खातीर सरकारान एक जनता दरबार दवरलेलो. फाटले फावट पयले आसतले तुमी दोनूय डिस्ट्रिक्टान नॉर्थान निलेश काब्राल हो नॉर्थांतल्या लोकांक घेवन लोकांचे कितें प्रश्न आहा ते तेज्या कडेन मांडलेले. तेतून सगळे ऑफिसर आसा, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसा. आनी तशेंच सावथान तेन्ना बाबूश मनसरात आहलो थंयसर सगळे लोकांनी आपले ग्रीव्हन्सीस कितें आहा ते तेंच्या मांडलेले. आतां दुसरो जनता दरबार हो 14 ऑगस्टाक दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी जातलो. नॉर्थान आसतलो तो मोविन गुदिनो हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा
हो लोकांक नॉर्थांतल्या लोकां खातीर अटेंड करतलो. थंयसर सगळ्या ऑफिसरा लोकांकडे मागता की जे कितले तुमचे ग्रेवन्सीस आहा ते तुमी सरकारा फुडें मांडचे. तसोच सावथान जो रोहन खंवटे IT मिनिस्टर आनी टुरिझम मिनिस्टर आहा, सो तोय सावथांतल्या लोकांक अटेंड करतलो. थंयसर सगळ्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसतले. कोणाचे कितें ग्रेवन्सीस आहा हे लोकांनी सरकारा कडेन मांडचे. स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी. शारांतल्या बेकायदेशीर होर्डिंग्सा आड हायकोर्टान ताणून धरला. बेकायदेशीर होर्डिंग्सा विशीं सारकी म्हायती नासतना एफिडेव्हिट दिल्ल्यान कोर्टान म्हापशेच्या चीफ ऑफिसराक वडीर काडलो. हायकोर्टान बेकायदेशीर होर्डिंग्सा आड PILचेर सुनावणी घेतना कोर्टान पणजे CCP कडेन शारांतल्या होर्डिंग्साचे स्थितीचेर स्पश्टीकरण मागलां. केस 8 सप्टेंबराक दवरल्या. See, the matter was taken up today by the High Court. Some of the municipalities have filed affidavits. As far as hoardings in CCP are concerned, they have produced a chart showing what action they have taken. They have some time to take and complete the action as per the High Court's earlier order. Thereafter, the matter of Mapsa Municipal Council was taken. There, the High Court is not at all happy with the affidavit filed by the Mapsa Municipal Council. The High Court has said that the chief officer should file a fresh affidavit indicating all illegal hoardings within Mapsa municipal jurisdiction. The municipality said that there are only 2 or 3 illegal hoardings within their jurisdiction, which the High Court said that it is not believable. So High Court was very tough with the Mapsa Municipal Council. They will have to file an affidavit, and the matter is thereafter kept on 28th of this month. As far as casino hoardings are concerned, they have actually one hoarding is already removed. As far as other hoardings are concerned, there is an interim relief that is granted by the High Court that no coercive action will be taken till the next day. As also, insofar as those hoardings are concerned, they have stopped eliminating it. They are just keeping it off. They are not being used. So therefore, one of the observation was that insofar as these hoardings are concerned, presently they do not create any traffic hazard. SGPDA स्वयंपूर्ण जाता. नुस्तें कापतात तांच्या कडल्यान पयलीं 1000 घेताले, आतां 500 वाडोवन 1500 केले म्हणून दाजी साळकार उलयलो. मार्केटान खंय बरे सुविधा दितलो जाल्यार फी वाडोवचीच पडटली. मार्केटा भायर रस्त्यार कितेंय जाता ताका खंय SGPDA जबाबदार ना. SGPDAचे बसके उपरांत अध्यक्ष दाजी उलयलो. एवरी टाइम SGPDAचे लिफ्ट चलना म्हणजे ह्या बिल्डिंगेतले जाल्यार प्रत्येक टाइम SGPDAचेर नांव येता. SGPDA लिफ्ट घालीत जाता, पण SGPDA हो एक भाग. हांगा गव्हर्नमेंटाची 100 ऑफिसां आसा, प्लस सगळे प्रायव्हेट लोक आसा. आमी एक इनिशिएटीव्ह घेतिल्लो सगळ्यांक एकठांय हाडून त्या लिफ्टीचे एक तर नवे घेवया नाल्यार मेंटेनन्स सारकी करया. फिश कटर अराउंड हांगा 16 आसा होलसेल मार्केटात आनी हांगा अराउंड 10 आसा दिसता म्हाका. सो पयलीं आमी तांचे 1000 रुपया चार्ज करताले, सो ते आतां 1500 करपाचें ठरयलें आमी. आनी फिश क्लिनरांचे 500 रुपया वाडोवपा खातीर म्हणजे रेव्हेन्यू वाडले जाल्यार आमी ताका बरी सर्वीस दितात. इतलें सगळें मोठ्ठें आसतना खंयच्यान तरी थोडो तरी रेव्हेन्यू येवपाक न्ही. आमी सामकेच सोशल जावन आमी सोशल ऑर्गनायझेशन न्ही, सो कितें तरी हे येवपाचो थोडो वाड केला तांची. कितली वाड केल्ली? 1000 रुपया आसले आनी 500 रुपया वाडयला पर मंथ. म्हणजे SGPDAच्या मार्केटाच्या परिसरात पसून कितें जालें सपोज ते सगळे SGPDA मार्केट म्हणून घालतात आनी लोकांच्या मनात जाता की हे सगळे SGPDA करता म्हणून. आता SGPDAच्या मार्केटा भायर रस्तो आसा, रस्त्याच्या भायर कितें जाता ते आमकां लागना, ते सगळे म्युनिसिपालिटी पळयता. आज SGPDA इज सेल्फ सफिशियंट. आज आमी स्वयंपूर्ण जावपाच्या मार्गार आसात. फुडल्या 6 म्हयन्या भितर कदंब ॲप लॉन्च करता. येरादारी मंत्री माविन उलयलो. ह्या ॲपावरवीं खंय बस खंय पावल्या ती पळोवंक मेळटली. मडगांवां 25 प्रायव्हेट बसींचे म्हाजी बस स्किमी सकयल लॉन्चिंग केलें. PWDच्या आदारान मडगांव बस स्टँडाचे 3 कोटींचें काम करपाचें माविनाचें उतर. पणजे स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट करपाक फुडल्या 2 सप्तकांत खंय 48 बसी. खूप आनंद जाता की अल्टिमेटली आज 25 जाण मुखार सरून एज द फर्स्ट थिंग हॅपनिंग म्हणजे पयलेच जाता ते म्हणजे माझी बस लॉन्च जाता हिंगा मडगांवसर. हांव तेंची सगळ्यांची शाबासकी दिता आनी तोखणाय करता कित्याक ते पयलीं मुखार सरले. म्हाका दिसता की आज तरी हे 2.5 वर्सां पयलीं केली, आज एक स्मूथ सिस्टम जावपाची. हे जावना. आज हांव एक सांगपाक सोदता, इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम हेजे खाला
फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ह्यो ज्यो हायर्ड बसीस कदंबा बसीस चलता त्यो तुमकां तुमच्या मोबायलार चोवपाक मेळटले हुंयची बस हुंयचे वयता हुंयचे टायमिंगार वयता. हांव कमिटमेंट पब्लिकली कित्याक दिता की म्हाज्या हांगा जे अधिकारी बसलात तांकां एक डेडलायन कशी. हांव तुमचे लागीं मागता सगळे बस ओनरांकडे तुमचो ट्रान्सपोर्ट तुमी इम्प्रूव्ह करा. ज्यो बस सारक्यो पोरण्यो जाला आमी एक स्कीम काडून तीय बी रिप्लेस करुया आनी बरी सिस्टम गोंयकारांक तशेंच हांगा येता ते लोकांक आमी दिवया. तेच भाशेन एक उन्नत म्हाजी विनंती. आज आमी हांगा मडगांव लॉन्च करता तेन्ना हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता बस स्टँड और हिंगा कंडिशन पळयल्यार आतां हांव म्हाजे डायरेक्टरा कडेन उलयतालो. आमी आमचे फंड मोडून ते इम्प्रूव्ह करपा खातीर तेणी एस्टिमेट हांवें तांकां करपा लायिल्ली. 3 करोडांची सुमार एस्टिमेट आहा. आतांच हांव PWD मिनिस्टरा कडेन उलयलो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.